दुसरे वचन आयकलां जो हांव म्हणटा आपले चिटीन लेट अस लव वन अनदर कित्याक मोग देवाशी उपजून जाता. जर आमी देवाचो मोग करता खरेंच आमी सुभागी. तर आमचे जर आमी देवाचो मोग करिना आमकां देवाची वळख ना. मोगान आमी जिवंक जाय, मोगान आमी एके भाशेन खुशाल जिवंक जाय. कित्याक मोग म्हणल्यार एक खास उतर जें काळजांतल्यान भायर सोदता. तिसरे वाचपाक जेजू म्हणटा तर तुमी कसले कोस्ट दुकान सांपडल्यात म्हजे शिंयात आनी सगळे तुमचे कोस्ट दूख म्हजेशे वतात. फकत एक करात, तुमचें मोशें ओशें तुमी घेयात आनी तुमचे जीव सारात. कशें तें ओशें जायत एकामेकाचो मोग करात आनी कांयच न्हू. तर हें तुमी केल्यार म्हणटा खरेंच तुमी मोगांत जियेतलीं रिगतलीं आनी मोगान तुमचें जिवीत खुशाल जातलें. खरेंच भाव भयणीनो आज आमी ही मोगाच्या काणयेंत वांटो घेता. जेजू देव आज आमचो मोग करता. भगत पावल म्हणटा गॉड कंटिन्यूज टू पोर हिज लव इन अस. आज पासून तर आमी देवाच्या मोगान जिवया आनी आमी त्याचो प्रतिपालन ताचो आनी एकामेकाचो मोग करुया. अशें केल्यार खरेंच आमचें कुटूंब आमची संस्था खुशाल बरीत जियेतली.